Noman Maria Kurpan Maria Service Porja Thai South Ramadat Sudens Dutsu Put Jesu Moima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang Omoja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Surka Sukliat Myang Bukurun Sod Guru Rasulyang Dus Tisro उजळाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15 जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदेवचो पूत जेजू मरे देवाचे माया बापया हाती वेनेती गोरादन आमच्या मनांचेर मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मदत सुदन सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माया बापया हाती वेनेती गोरादन आमच्या मनांचेर मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 आनी जेजून उणो घेतलो देवाक दिन वाचून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच पात्र घेवन ताणें म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो कोरार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू मरे देवाचे माया बापया हाती वेनेती गोरादन आमच्या मनांचेर मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्समनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता लूक 22:40-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी धरणीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्या सरशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्र मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू मरे देवाचे माया बापया हाती वेनेती गोरादन आमच्या मनांचेर मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आतां सदां काल ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक.
दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जरबोण मारूंक लायले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. घेवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोड एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. घेवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. घेवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठाय आसा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. घेवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या दार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 अर्काचे मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान Noman Maria Kurpenberle Service Porcha Thai Sao Sramadet Sudoin Sudoitsu Put Jesu भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrotmyank ही आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli War Sarkar Sukle Atmyank Bukurun Sodgur Zaslulyang Dusro Orkacho Mister 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार Noman Maria Kurpenberle Service Porcha Thai Sao Sramadet Sudoin Sudoitsu Put Jesu भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrotmyank आदी आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli War Sarkar Sukle Atmyank Bukurun Sodgur Zaslulyang Tisro Orkacho Mister जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसले तें आख्खें घर भरलें आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार Noman Maria Kurpenberle Service Porcha Thai Sao Sramadet Sudoin Sudoitsu Put Jesu भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrotmyank ही आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli War Sarkar Sukle Atmyank Bukurun Sodgur Zaslulyang Chouto Orkacho Mister Mariek Dew Kudi Atmya Soit Sarkar Vatta Judith 13:18 Moje दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरे भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार Noman Maria Kurpenberle Service Porcha Thai Sao Sramadet Sudoin Sudoitsu Put Jesu भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrotmyank ही आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli War Sarkar Sukle Atmyank Bukurun Sodgur Zaslulyang पांचवो Orkacho Mister आंकवार मारेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां थोडा आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार Noman Maria Kurpenberle Service Porcha Thai Sao Sramadet Sudoin Sudoitsu Put Jesu भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrotmyank ही आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli War Sarkar Sukle Atmyank Bukurun Sodgur Zaslulyang Noman Ranie Kaklutuची माये तूच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एबीची बाळखां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकळुची नदर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये
ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्योन ती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र उर्जाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचे ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणखां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू खेळ ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे दाणेंनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हणून भावनो, सायबीण मायचो मनोभव आमी पत्करलेलो आसा आनी ती आमचे बरोबर सदांच आसा. जशे भाशेन तिणें जेजूक पत्करून संवसाराक जेजू तिचें सगळें दीत गेलो, तेच भाशेन तो आमचें सगळें हेंच ताचें काम फुडें व्हरतलो. आमी चाकरां जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां आमी जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया. सगळें आमचें आंग जेजून भरलेलें आसा. तर आमी आमची न्हय, आमी ताचे सांदे, ताचे कुडीचे सांदे. तो ताका आपलो वावर आमचे फुडें, आमचे सगळें फुडें व्हरोनी. आतां आमचे दोळे ताचे थिरावया आनी ताची किरणां सगळे तरेची, पूण कुरपेची, दोयेची, काकळुची, सोशणिकायची आमचे मदें शिरोनी प्रत्येक सुस्कारांत आनी सगळें भितर आहा तितलें भायर सरून ताचेर आमी दवरया. तो आमचे सगळे सारकी भितरली जी पातकाची पाळां आसा ती उमटून काडटलो. आमकां ती दिसती पडटली, ती आमी ताचे सगळें समोर पळोवया. पूण भावार्थान आमी जाणो जाया की आमची सगळीं पातकां ताणें काडून उडयल्लीं आसा. आमी नकळो पर्यान, पूण ताची आठवण आमकां हळू हळू येवंक लागतली की ही ताणें पातकां आमची काडून उडयल्या आनी आमी शुद्ध निर्मळताचें सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाता. आमी आमचें जिवीत न्हय तें ताचें जिवीत आमचें सगळें ताणें घातलेलें आसा. आनी असलो संबंद देव आमचें सगळें घडोवन हाडटा आनी आमकां खरी ताची भुरगीं जेजू सगळें करून घेता. आदी मागान ताणें आमकां दिल्लो ही संदी, पूण आमी ती वगडायली. कित्याक आमी पातकी मनशां, आमी रोखडीच आपलेपणान जियेता. आतां पर्यंत ताचें सगळें जियेतना आमी ताका आमच्या आपलेपणान ओडून घेतल्या आनी तें जालें म्हणटच देंवचार मागीर आमकां आनीक सुचना दितलो आनी आमी एक वेरें घेवन तेंचे दुसरे सायडीनूच वेतल्या. आमकां कळचें ना पर्यंत. ताका लागून कसलीय चिंत ना, कसलीय भावना उस्प्रासली की ना, रोखडीच जेजूच्या नांवांत ती भायर काडया आनी ती आमकां स्पश्टपणी दिसतली कितें आहा पळय तें तातूंत. आनी देवाची येवजण आसा तर आमी पत्करया, देवाची येवजण ना तर आमी भायर रावया. तर आतां हो तिसरो भाग आमच्या मागण्याचो सुरू करया.
मोगळा जेजू, तुजी कृपा आमचे सवे आमकां घडून तुजे सवे हाडटा. तुझें जिवीत उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत जावन आमी आतां तुजेर आमचे दोळे ती रावन तुकाच आमी पळयतले हांव. आनी हे परी तुजी किरणां म्हजे सवे शिरोन म्हजें जिवीत तुज्या जिविता सारकें तूं घडून हाडटलोय. पूण प्रत्येक सुस्कारांत भयणीनो आनी भावनो आमी जेजूच्या एकवठान रावया. आनी हे परी रावतना आमची तकली आमी ताच्या पांयाचेर सरपुटून दवरया. आनी सरपुटून रावली की ना ताचेर आमची तकली दवरली म्हणटच सगळे आमचे सवे आसा तितले प्रत्येक सुस्कारांत ताचेर सवे भायर सरोनी आनी तो आपलें बरेंपण आमचे सवे भरून काडटलो. आपलें जिवीत आमचे सवे उगडापे करून आमी ताच्या जिवितान उदीक खोलायेन भाग घेवंक लागल्या. तर हो वेळ हे परी आमी ताचे सवे सादतना सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताचे सवे दवरया. ताका तें समर्पुया, ताका तें भेटोवया. सगळी आमची मागणी, विनंत्यो, गरजो, आटेविटे खोंती दास्ती येवजण्यो इंतेसांवां सगळें ताचेर दवरया. कांयच आमचे भितर आनी ताका चिटकून रावचें न्हय. ते सगळे रिकामे करया आनी भितरल्यान स्वतंत्र जावन ताचें जिवीत आमी जियोया.
जेजूक सगळें समर्पिल्ल्या उपरांत आतां आमी ताका अदीक खोलायेन ह्या साक्रामेंतान बोजया. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpay amchi kaळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा Soiman Ailolia Devacha Puta Soiman Ailolia Devacha Puta Bosoyamka Tuja Jeuna Mezar जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या प्रितुमीचे देवलोल्या सोर्गीच्या उड्या ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे बेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे बेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे पुण्या रूपा लिपलोल्या सोर्गीच्या राया पुण्या रूपा लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा उठ देवा तुझ्या शत्रूंची दुस्पोट कर तुझ्या दुस्मानांक तुझे मुखार धांवडाय
पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगुटून गायतात, नाचतात. आपल्या पवित्र घरांत अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराड एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस पोरा देवाचेच गूट. आमकां कायदे आसात खरें, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जेवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चोरयता तितली देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा मुणगे बापा असो उलोवंक मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. वय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मैमेवंत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कश्ट मात सोंसूंक जाय. ताचे बरोबर मैमेवंत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कश्ट मात सोंसूंक जाय. जेजू, तुजे सवे आमी आतां जियेता भोंवतावनी आसा. आनी तूं आमकां अशें सांगताय की तुजो आत्मो तूं आमकां दिताय आनी तुजो आत्मो आमच्या आत्म्यांक एकवटोन बाकीचें सगळें करता. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमचे संकश्ट येतात, आमचेर पिडापीड बोगलांटां हें तें जाता, तेन्ना आमी समजूंक जाय की हें तुजे सवें धरून तें सोंसलें म्हणटोच तातूंत वालोर आसा. भिव नाकात तुवें आमकां सांगलें कितलेच फावटी आनी सांगीत आसाय. हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू, तूं म्हजे सांगाता आसाय आनी हें तूं म्हजे सवें अणभवताय, भोगताय, सोंसताय आतां पर्यंत संवसाराच्या तारणा पासत.
आनी हे पुरी हांव आतां तुजो हात्यार जावन म्हजें जिवीत तुज्या एकपणांत सादतां. ही कृपा तुवें आमकां सगळ्यांक फावो केली. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटकारान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपूण हाडून म्हणलें, आगे तुजे वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचे दवरलिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वार करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी यात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाळून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलोल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरूना, तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें म्हणटा आसतना सगळ्यांक ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो कटण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू, आमचें जिवीत तुजेरूच स्थिरावन हो वेळ आमी सारला. तुजी उतरां आमी आयकोतनाच मनन केलां, कित्याक तुजो पवित्र आत्मा आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयता आनी आमकां ती समजणी दिवन आख्खो दीस भर आतां ह्या तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत आमी सादतले. तर ह्या वेळार आमी आठवण करता सगळ्या आमच्या भाव भयणांची जीं कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समोरतात, जीं कोण दुयेंत आसात, जावं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं ओ जाणटेलीं. जाणें मागण्यांची विनंती केल्ली आसा. थोड्या जाणांक अभ्यास करून काम मेळना, भेदभाव करतात, तांकां निवडिना. सगळें सारकें आसा, ती युक्त आसा ते कामाक, पूण तांकां दिना. दारूण जाल्लीं काळजां जेजू तूं स्पर्श कर आनी तांकां बरें काम फावो कर. बाकीच्यांक काम दिल्लें आसा पूण पिडापीड दितात, तांकां थिरायनात त्या कामांत. असल्यां पासत आमी मागता, तांचे पासत आनी तांकां काम दितल्यां पासत निती प्रमाणे सगळें घडोवन येवच्याक आनी जीं कोण खरेपणी बरो भाव करता तांकां इनाम दिवच्याक. जेजू हें सगळें तुज्या ताब्यांत आमी करता. तूं जाणय
तुजेर विस्वास धरून आमी फुडलीं पावलां विस्वासान भावार्थान बरवाच्यान मागता. भुरग्यांक अभ्यास करूंक जायना तांकां तूं मदत कर आनी जांकां फुडलो अभ्यास करूंक बऱ्या बऱ्या स्थानांनी शिकवणीच्या तांकां एडमिशन जाय तांकां एडमिशन फावो कर. लोन्स दिनासतना पूण आपल्या हुशारकेक लागून ताका ते मेळच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. बर्थडे सेलिब्रेट करतात आनी दुसरी आपल्या काजारचो दीस मनयतात तांची आमी आठवण केलेली आसा पूण तांकां तुजें बेसांव दी आनी सगळीं बाकीचीं इंतेसां आसात तितलीं आमी आतां मनांत आनी काळजांत धरून हें मागणें तुजेंच आमचें सगळें उचारून आमकां आनी सगळ्या जाणांक सगळी आख्खी मनशा कुळाक तूं सोडवून सुटका अंतरावन दी. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराकितल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दो नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखा थिरवाडो आमचो बावा सोय मोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जोयती वोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वोंदोया वाकाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालते पोणा मंदिया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताचे पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थामणासणाचे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका आर्गावंदोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो रिमानी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो, तूच मा सूर्या मी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. बापा सुर्गींच्या आर्गां महिमा वाखाणणी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय आनी हो दीस आमी जेजू सोबे सुरू केलेलो आसा. कित्याक जेजू नांव आसा आमचो मस्तक, आमी ताचे कुडीचे सांदे. हे पुरी आमी जेवंक लागल्या. आमची चिंतना, भावना, चाल सगळी ह्या जेजूच्या एकवटांतल्यान व्हांवूंक लागलेली आसा. तर आमी ताचेर नियाळ करून ताच्या जिविताचेर आमी अदीक आनी अदीक ताचें जिवीत आपणायता आनी ताचे सारकी आमी जावंक तुवें आमकां ही कृपा दिल्ली आसाय. तर जेजू सोबें तुकाच आमी महिमा हाडटा आमच्या उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान. आतां आमी जेजू तुजी उतरां पाळटा. दर दिसा तातूंत आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत खोलायेन जियेता. तर आतां ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या कोंताचेर 59 वेळा आमी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावया. हो सुस्कार घेतना पूर्णपणे आमी जेजून बरोवन येता. जशे भशेन एक काणी, वयरथान वतले म्हणटच उदक सकलथान तें वयर बरोवन येता, तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सोबें बरोवन येता. प्रत्येक सुस्काराक सुस्कार घेता आमी, पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सरतना वयरथान सकल पर्यंत रिकामी जाता. तर हें सगळें पुलमोनायजान घडोवन येता. आमचे लंग्स आसात पळय ते सकलथान वयर बरोवन येतात, वयरथान सकल ते रिकामे जातात. हे भाशेन हांगसर आमचें ध्यान मन लावया आनी आमची सावथ भलायकी बरी जावंक लागतली. कित्याक जेजू सोबें आमचें जिवीत जाल्लें म्हणटच ताचें बरेपण आमकां सगळ्या जाणांक फावो जातलें. आनी हें जालेलें आसा आनी जायत वेता. तर आमी ताका आर्गां दिवया. कितेंय तर जालें आमकां तें आमकां न्हय, तें जेजूक घडटा आनी तो रोखडोच आमकां
ते कोणी इलाज दिता ताचे ताब्यात सगळे आमी करीत रावया आता आमी आमचे पंथ घेवया आणि प्रत्येक मनीचेर आमी जेजूच्या एकवटान रावया ताणें आमकां कितें सांगलां म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता सुरवातेक सावन देवान मनशाच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो तो देवाचो सुस्कार देवाचे जिवीत आमचे सगळो प्रत्येक सुस्कारान आसा आनी न्हयच म्हजें सगळें आख्ख्या मनशा कडेन सगळें आसा तर हांव जितलो ताका एकवटान रावतलो तेन्ना सगळ्यांक ही संदी मेळटली देवाक एकवटून आपलें जिवीत सादच्याक एक सांदो पर्यंत तर हे भाशेन जियेत जाल्यार ही कृपा सगळ्यांक ही बळ सगळ्यांक ही बरेपण सगळ्यांक मेळटा तर आतां आमी सुरू करया प्रत्येक मनीचेर 100% आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरया कसली चिंतना कसली भावना कसली ह्यो आठवणी आमच्यो सगळ्यो उपरासल्यो की ना जेजू 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 म्हणून ती भायर काडया जेजूचेर दवरया ताचेर तो आशिर्वाद घालता बरें तें अदीक बरें करून दिता वायटान काडटा दुसऱ्या सुस्कारान आमचें सगळें ताचें बरेंपण भरून येता हें बरेंपण आनी आमचें सगळें आसा तितलें आमी काडया तशे भाशेन आणयेंत उदक घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें त्या उदकान येता मागीर दुसरे फावटीन तिसरे फावटीन मागीर सारकें साफ जाता ते परी आमचें जिवीत हे सुस्कार काबार जाता म्हणसर आख्ख्या ह्या कोंताचेर आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी खोलायेन जियेतले हांव आनी जियेता हांव कित्याक सकाळी आनी राती आमी हे भाशेन मागण्यांत रावलेले हांव तर आतां आमी अदीक खोलायेन ताच्या एकवटान जिवया प्रत्येक सुस्कार घेवया जेजू 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 बेश्टे जेजू जेजू म्हणना आमी ताचें नांव आमी सापसुपें घेना जेजूच्या नांवान सगळें आमचे भितर हांव तितलें भायर काडटा हांव आमचें जिवीत ताचेर दवरता हांव ताचें जिवीत आमचें सगळें पत्करता हांव स्विकारता प्रत्येक जाण आमी हे भाशेन आमचें जिवीत ताचें सगळें दवरया आनी तो आमकां अदीक आनी अदीक खोलाय हाडटलो आमी पूर्णपणी ताका सहकार करया तो आमच्या आठवणी येता सगळी ह्यो आठवणी ताचें सगळें दवरया आनी आदले जिवीत आमचे सगळें ताचें सगळें धरून तें तो नीत तोड करतलो आनी आमकां ताच्या जिवितान भरून काडटलो त्याच प्रसंगांनी जेजूय आसलोलो पूण आमी आपलेपणाक लागून आमकां एकवटान रावल्या न्हय ताका आनी ताका आमी भायर आयलो आनी हे परी आमचें जिवीत आमी भश्टायलें हें सगळें ताणें काडलेलें आसा ही वीट आमचें सगळें आसा ती तो नितळ करता आनी आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणान भरता
दुसरो राउंड आता आमी घेवया म्हणजे अजून आमचे जिवीत ह्याच ताच्या एकपणांत आमी खोलावया आमी आता ताचे सोबे रिगून रावतना आमचे आपलेपण आसा पळय ते आमी सगळे ताचे सोबे दवरया जो हांव बाप्तिस्तांत ती भशेन केले हांव पूर्ण जायत वचूंक जाय तो म्हजे सोबे वाडोवप वचूंक जाय आमी हे भशेन आतां हो वेळ ताच्या एकवटान सारया ताचे सोबे रिगून रावतना हो मनोभव आमी पत्करुया
आता तिसरो मनोभोग आम्ही पत्करूया. ह्याच एकवटान जेजूच्या प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळे रिगून रावता, आम्ही ताचे सगळे रिगून रावता. हांव उणो जायत वता, तो म्हजे सगळे वाडत वता. आता हांव म्हजें आपलेपण ना, पूण हांव एक कुडीचो जेजूचे सांदो. तर हांव ताका एकवटान जियेतना हो जावन आसा म्हजो मनोभोग जो सायबीण मायेचो आसलो. ती म्हणो हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे. जसो कुमार एक मातयेक आकार दिता आनी ते आयदन तयार करता, ते भाशेन जेजूच्या ताब्यांत आमी दिलेली आसा. ताणें आमकां तयार करची. जो हांव खेरीत सांदो जेजूचो आसा त्या प्रमाणे म्हाका घडोवन हाडचो, हे परी म्हजें जिवीत जावं दी. पूण सेवे चाकरीचें जिवीत म्हजे पासत हांव जियेना. जेजू म्हजे सगळे आसा तो दुसऱ्यां पासत जियेता. आनी हो हेतू आमच्या मनांत हाडून आमी ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन ती जियेली. आमी तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारान जियोया. आमी चाकराचे जिवीत पत्करलेले आसा. आमी जेजूचे सांदे जावन आसा. आतां आमी न्हय, जेजू आमचे सगळ्यांक जियेता. हे भाशेन पावलो आपलें जिवीत जियेतालो. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सगळ्यांक जियेता. मरो हो जिवो आसा, हांव क्रिस्ताचो. तो प्रत्येक सुस्कारांत हांव सगळें जेजू सगळें वता. जेजू सगळें म्हजें जिवीत सारता, ताचे सगळें हांव पुनर्जीवन जाता. हांव म्हजें जिवीत मरून पूर्णपणे ताचे सगळें पुजता. तो म्हजें सगळें अदीक आनी अदीक जागृत जाता.
आनी हांव न्हय जेजू म्हजे सगळ्यान जियेता हे भाशेन आतां आमी हो वेळ प्रत्येक मनीचेर जाल्या जेजू जेजू म्हणून आमी जियेता खरी पूण आमी मोत्ता आमकां आनी तेचे सगळें आमी पुनर्जीवन जाता आनी तो आमचे सगळें जियेता आमी न्हय तो आमचे सगळें आपलें फुडें काम चलयता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करता. तर आमी जेजूच्या एकवटान आसा तो आमच्या एकवटान आसा तो आमचे सगळें जियेता आमी ताचे सगळें नपयत जालेले आसा ताचे जिवीत आमी पूर्णपणे पत्करिल्ले आसा तर आमचे खेरीतपण तो आमचे सगळें घडून हाडटा आनी हे खेरीतपणान जेजूच्या एकवटान आमी जियेता जो वार आमी करता तो जेजू आमचे सगळें करता आनी आमी ताका सहकार करून ह्या वावरांतल्यान आयच्या दिसाच्या देवाक आमी महिमा हाडटा तर आतां आमी आमचे सगळें जेजूचे मागणें म्हणून सगळे मनशा कोडा सगळें तें म्हणलें जाता ह्या हितून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बाप्पा सतीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयलो पावंडो आमी खोलायेन जेजूच्या एकवटान सारलेलो आसा. हो जेजू जो आमचे सगळे आसा ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया ह्या तेर्सांतल्यान. पूण हो आदार आमी घेवया पवित्र पुस्तकांतलो, ताचेर आदारून ताच्या जिविताच्या मिस्तेरांचेर आमी नियाळ करुया. आनी आतां आमी सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोत मानता देवाक, सोडपोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार मारलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, परवासो, प्रिती मोग, खोलायेन जेजूच्या एकवटान जिवच्याक आमी आतां एक आमच्या बाप्पा ती नमान बरी म्हणया. आमचे बाप्पा, सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवची, तुजी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तेळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी, कुपेन बरयली, सर्वेस पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदन सुदन चुपून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुपेन बरयली, सर्वेस पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदन सुदन चुपून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुपेन बरयली, सर्वेस पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदन सुदन चुपून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोड पुरबायचे, सर्वेस पोव तुजे सगळे आसा. आमचे बाप्पा, सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे, कुपेन बरयली, सर्वेस पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदन सुदन चुपून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली, वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली, आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजे कुशेचें फळ. आमचे बाप्पा, सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे, कुपेन बरयली, सर्वेस पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदन सुदन चुपून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेले नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो.
आनी तांकां खाणावळीक स्वाद नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुठलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय सावसऱ्या मदत सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उजांतली, वच सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्याक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमोणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस पडले तेन्ना योद समोर पोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. 5. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचे स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो, आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो घेवन येता तो ताणें देखलो, आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज असो गाजलो, ओ म्हजे अपूर बायचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रा मदत सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्याक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्ना वस्त्यांत जेजूची आपोर गोठली. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोदे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कुपेंदरले सुदेश पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सगळ्यां आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चोड गरज आसलेल्या तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआमाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचे राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बापा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेंदरले सुदेश पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सगळ्यां आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29 मोइसेसाची मागणी करता आसतना ताचे मुखामळचे रूप बदलले आनी ताची न्हेसवण लोकलकीत धवी फूल जाली आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेंदरले सुदेश पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सगळ्यां आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापना लूक 22:19-20 जेजून उलो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुरची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात हें म्हजें रगत तुमचे पासत समोर पुरचें आसा आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेंदरले सुदेश पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सगळ्यां आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता लूक 22:40-45 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी धर्मीर गळटल्या रक्ताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करतोच शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खंयची न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय साव समदत सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापाय खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनचोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सगळा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यान. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्करी करतात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनचोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सगळा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुकोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोर गरज आसलेल्यान. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ते केंडून ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा न मान तुका. आमचे बापा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनचोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सगळा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यान. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून घोट्टाचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनचोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सगळा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यान. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून ताणें म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सदैव सुदैवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनचोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सगळा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चोर गरज आसलेल्यान.
5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेथकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां जाळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. मान मेरे कुपन बरले सुबेस पोच ठायसा उसरे मदत सुदेन सुदेच पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांत ते उज्यांतली वर सदां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोर आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. मान मरे कुपेन बरले सुदेश पोच ठाय सावच्या मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सदां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोर आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. 2 मिनटांचो इतिहास 2:2. उचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें त्या आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. मान मेरे कुपेन बरले सुबेस पोच ठायसा उसरे मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सदां सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोर आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देवान स्वर्गा आनी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. जुदी 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. मान मरे कुपेन बरले सुबेस पोच ठाय सावच्या मदत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सदां. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सदां सगळ्या आत्म्यांक बोगून चोर आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मादयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली.
सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोळासलो चोंदरी आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कुपेन बरले सुबेस पोचे ठाय आसा वस्त्रांमध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयांक विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुलीची माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवाचो आमी परदेशी हेवेची बाळकांत कवलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दोयाळच्या रात्री तुजी काकुलीची नदर घाल. तुकोनवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून वासायला ते आमकां फावो जावच्यान मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी भासायलेले आसा ते आमकां मेळोवचे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकून न्हिचेर ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान दोर दुखतल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक खूब सुबारता. मुखेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुलीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीनो आनी भावांनो, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारलेली आसा आनी जेन्ना आमी ताचे जिविताचेर नदर मारता आनी ताचेर न्याय करता आनी ताका एकवटोन मागण्यांत रावता तेन्ना ताचें जिवीत आमचें जिवीत जाता आनी आमचें जिवीत ताचें जिवीत जालेलें आसा. तो ह्या एकवटान आतां आमी ताचे बरोबर हे बोजवणेक वेळ सारया. आमी प्रत्येक सुस्कारान आतां आमी ताचे सगळ्यांची येता. तें सदांच चालू दवरया. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. ताचेर तो आमचो खडप, ताचेर आमचें जिवीत रावन आतां आमी जियेता. तर आमचे दोळे विस्त आमची जेजूची विस्त. जेजूक आमी पळयता सगळे वस्तूंनी तो आसा आनी सगळ्यो वस्तू ताचे सगळे आसा. हे परी आमी ताचेर आतां नदर मारया आनी हीच नदर मागीर आमची सगळ्यांचेर भोंवडाया. आख्खी सृश्टीक तो आसा. सगळ्यांच्या जिवितान तो आसा. ताका पळोवया आनी ताका आमी ताचे बरोबर आमचो संबंद अदीक आनी अदीक खोलायेन जोडया आनी ताची हे परी सेवा करया. कित्याक सगळीं जाणां ते भाशेन ताच्या कोटान जियेतात. ते भाशेन आमी जिवंकूय जाय. आमची उतरां चाल करण्यो सगळ्यो जेजूच्यो जावंक जाय. ताका लागून हो वेळ आतां आमी ही बोजवणेंत जातया.
घोडा जेसू ही कृपा तुवें आमकां फावो केल्या आमी तुज्या एकवटान खोलायेन आमचें जिवीत सादता आनी आमी शांतीन तुजे भरलेले आसा ही शांती फकत तुजीच जेजू ही शांतींतल्यान तुज्या एकवटांतल्यान तुजेरूच आमी नदर मागता म्हजे भितर म्हजे भोंवती म्हजे वयर म्हजे सकला सांत पात्रिसान म्हणलां तें बरोवन आनी हेरां संत भक्तांनी ते भशेन म्हजें जिवीत गच तुज्याच आसण्यान भरलेलें आसा हांव एक किरकोळ तुजे कुडीचो सांदो तुज्या एकवटान म्हजें जिवीत आसा आर्गां महिमा दिनवास वाखाणली जेसू तुजे दोळे म्हजे सदांच आसा म्हजे दोळे आतां तुजेर लावन तुजी कृपा म्हजे सगळे वावरुनी आनी तुजे दयेन काकुळतीन म्हजें जिवीत भितरल्यान जें तुका एकवटन ना ती आतकाची पाळां भितर आसात ती उमटून काड आनी तुज्या एकवटान म्हाका अदीक बाळगून दवर प्रत्येक सुस्कारान जेजू हांव तुका शरणा येता की दुनिया म्हजी सत्य म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजेंच तुजे खुशे प्रमाणे ताची वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका करूं क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नानोय म्हाका उदकान तुजे कोणवलाचे पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करा तूं बरवे जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय तुजे सोचिल्लो कोडसुरूंक हांव केन्नाच दिवना वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय वरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय सांतां भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या वय जेजू हे तुजे वाखाणणेंत म्हजें जिवीत आतां सायबीण मायन सारलें ते भशेन हांवें सारता तुका वाखाणीत रावता कित्याक तूं म्हजें सगळें वावुरताय तूं म्हजें सगळें जियेताय म्हजें जिवीत तुजेंच जिवीत जावन आसा कसल्याय संकश्टांक आतां हांव तुज्या एकवटान फुडो करतलो आनी आदले भशेन रागार न्हय पूण मैपासान सुश्णिकायेन दुसऱ्यांक तुवें दिलाय त्या प्रमाणे तुजो मोगाचो प्रतिसाद रिस्पॉन्स हांव दुसऱ्यांक दिवंक लागतलो आनी ही दाखोवन तुवें म्हाका कृपापी केल्ली आसा
ही परी म्हजें जिवीत तूं सांगतलोय आनी हांव तुका एकवटून सहकार करीत रावतलो.
रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacramental रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान जेसू आमचे भितर ज्यो खंती आटेविटे आवडे गरजो हे सगळे तुका हांव आतां भेटयतां तुझे ते हांव दोत्तां सगळे ह्या फुडें हांव जे पळयतलो ते हांव पळयतां ते भशेन न्हय म्हज्या आपल्यापणांतल्यान ठाण पूण तुजें सोबें तूं जशें पळयताय ते भशेन म्हाकाय पळोवन दी सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळी संसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोण फावो जो नितळ आतांचो आनी निर्मळ काळजाचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशाक ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात तुजें मूख पळोवंक आशेतात जेकोबाच्या देवा
जेजू क्रिस्ता सोवे आसात ताका आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवे जिवीत दिता ते आत्म्याचे स्फूर्तीन सुमूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा स्वयंपाचे उसोक्तायक लागून जेन्ना सुमूर्ती कडेन घडोवन आसलेले ते देवान केले. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा स्वयंपाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा स्वयंपाच्या पातकाचेर ताणें अपराधींचे फर्मोण मारलें. मासा रोखता प्रमाणे न्हय, बरोबर आत्म्या प्रमाणे चलतल्या आमा कडचे सुमूर्तीचे न्यायनितीक जाय आसले ते फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी प्रमाणे जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या प्रमाणे जियेतात तांचो इतलो आत्म्याच्या वस्तूचेर आसा. कुडीचेर इतलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इतलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड जाता, कित्याक देवाचे सुमूर्तीक ती घालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावंक जायना. कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानून वचो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मा तुमचे सगळे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मा तुमचे सगळे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात, पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सगळे जियेता तुमचे कुडीचें मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्या. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवोन केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सगळे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तोच तुमचे सगळे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरी तुमचेय विनाशी कुडी नव्यान जिवोन करतलो. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप त्याच्या हातांचे काम भरगटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. उलोप ना, उतर म्हणल्यार नाच, ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे कुंतुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसारांच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. वक्तांच्या सांगाताक तुमी
नागरिक आणि देवाच्या कुटुंबातले तुम्ही दोरदूतांचे आणि प्रवाद्यांचे बुन्यादीत बांधलेले घर आणि तोच क्रिस्त जेजू या घराचो कोणच्या सुंदीचो फातर तोच हे घर सांभाळता आणि सुबेस्पुराचे मंदिर कशें वाडयता ताचे सगळ्या आत्म्या उद्देशी तुम्ही देवाचें घर कशें बांदून घेता. जेजू आत्ता सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणांक जी आजच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस समरमतात तूं तांकां स्पर्श कर. तूं तांचें जिवीत बापाची येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें जें आसा त्या प्रमाणे घडोवन हाड आनी हे परी ताका शांती घटाय आनी येश्त कितलींशीं जाणां काजाचो दीस आयज मनयतात ह्या सगळ्यांक तुज्या एकवटान आमी दोत्ता जेजू. तुवें तांकां थोडी वो भरपूर वर्सां जेजू तुज्या एकवटान तुवें तांकां बाळगून दवरल्याय आनी तांचे भितर जें पातकाचें कितेंय तरी आसा पाळां ती उमटून तुज्या जिवितान मदीक भर आनी ताका पेकोवणी दी. हे परी सगळे आदली सैल ताचे आतां चलोवंक दिवं नाका पूण तुज्या एकवटान घडोवन आयिल्लें जिवीत उदीक उदीक तुजें सगळें जिवन एकामेकाचो खरो मोग करून तांच्या काळजाराचो साक्रमेंत खरीपणी जिवंक ताका मदत कर आनी फुडलीं पावलां तुज्याच एकवटान घडोवन हाडूंक आनी जिवंक तूंच ताका मदत कर. जी कोण दुयेंस आसा तितल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत करता, जावं भुरगीं जावं तरणाटीं जावं वाडलेलीं वा जावं जाणटेलीं ह्या सगळ्यांक तूं जेजू स्पर्श कर आनी भितरल्यान सावन कुडीक मोलाक वतल्यांक पेकोवणी दी. तुज्या मोगान कृपेन भरून जो पळयता वता ताका प्रेरणा दिवन उलोवंक आयकूंक चलोवंक वावरूंक हेरां सगळ्यां पासून आमी मागता जेजू आनी तांकां सगळ्यांक जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा आनी हेरांकूय तुजे एकवटान बरेंपण फावो जावचें आमी तांचे कडेन मागता तांचे पासून मागता. आनी जेजू ताका सगळ्यांक तुज्या एकवटान धरून आतां आमी तुज्या मागण्यांत तांकां दवरता आनी सगळीं आमी तुज्या एकवटान रावन आमच्या सगळ्या हेरां भावां भयणां पासत जीं तुजे कुडींत आसात आनी तुजे कुडी भायर आसात तांकां सगळ्यांक मागण्यांत ह्या धरून तुजें राज आमचे सगळें येवं म्हणून मागता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. संस्कारा कितले
वर्त्या साष्टांगी नमन कोता सोडून दिवन आदल्यो रीती सेवा नवोदोत्ता सैमाचे विषय आमचे घुसपट्टात गोठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विषय दिला प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती बोध पोताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडान बंदुया वाकडुया मोगसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार खाते पोळा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबणासणीचो सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Maka povitko Krista cekudi Mocen taronko Krista jarokta Maka dadosko Nanoi maka utkan Koštano maka kot korak tu borvia Jezu cintan makai tu jagayani tu makalipoi veglo auso Jagayani tu makalipoi veglo ausoruk kodin stiunakam baik dusmanat lo tu makawatai morna chavela tu makapoi tu jesociung tu makaformai bokta sangati
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हो नवो दीस तुवें आमकां घडोवन हाडलाय आनी तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता, कित्याक सगळें बरेंपण तुवें आमकां दाखयलें. सगळें सुकणीं, जानवरां, निश्ती जशे भशेन तूं झाडां पेडां तांकां तांचो परमोस कोत्ताय आनी ताका राखता सांबाळटाय आनी काळा काळा प्रमाणे ताका सगळें दिताय. त्याच प्रमाणे आमकां कितलें तूं बरेंपण फाव कोत्ताय. सगळें हें तुज्या पुता जेजू देशे वरवीं. तो जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तूं सदांच आमचे बरोबर आसाय. तूं आमकां केन्ना सोडिनाय आनी आमचें जिवीत तुज्या जिवितान एकवटून तूं बाळगून दवरताय. तूं आमकां आपयताय तुजे सवे रिगून रावच्याक, जसो तूं आमचे सवे रिगून आसाय. इतलो तुजो मोग आसा. ह्या मोगाक प्रतिसाद दिवंक तुवें आमकां सगळ्यांक वेंचून काडलें. तर आमी आमचो कार्य हो पूर्णपणे पाळटले हांव, कित्याक हातूंतल्यान तूं सगळे मनशा कुळाकूय सुटका सोडून दितलोय आनी प्रत्येक सुस्कार आमी तुज्या कोटान सारून हे परी आमी खरी मिशनार जातले. हांव सगळ्यांक तुजे सगळें एकवटो हांव तांकां तूंच सुटका सोडवून तारून दितलोय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी सुरू करया. आयज आमकां चड वेळ ना, तो 2 भाग बरोबर घेवया. 2 मनोभव. पयलो मनोभव तो आमचे सवे रिगून आसा, आमी ताचे सवे रिगून रावया सुस्कार भायर सोडटना. दुसरो तातूंत मनोभव हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो म्हजे सवे वाडत वचूंक जाय. हे पयलीं आमी मागण्यांत रावया. तर स्टार्ट करया. प्रत्येक मणी जावन दी आमचे आख्खें जिवीत सगळें मोत्तान आमी आनी ताचे सवें पुर्ण जिवन जाता. मेली म्हणटत कांय आमी वचचे ना. ताका लागून आतांच सगळ्या वस्तूंक, मनशांक आनी जें आसा तितलें आमी ताचे सवें दवरया. सारकी तातूंतली आमी मेकळीं जावया आनी जेजूच्या कोठान आमी जिवया. बिलकुल तोंटो आमचे मदीं दवरचो न्ही. सारकें रिलॅक्स जावया. देव आमचो इतलो परमोस करता. कसलीच धास्ती खोंती आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरची न्ही. तो आमकां फकत बरेपणूच दिता. आतां वायटपण आयलें जाल्यार आमी भिवचें न्हय. तें सगळें ताच्या एकवटान दवरया आनी आमी तें सोंसया भोगया. ताचे सवें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आमी भिवंक फोवना. ताणें सांगलां आमकां भियो नाकात म्हणून. भिवचें न्हय. पूण भिरांती विरयत हो उदेशी वरवीं हो ताचे ऐवजी आमी अदीक काळजीदार जावया. धैर्य आमचे मदीं वाडोनी. करेज. आमचे खुरीस उबारून ताचे फाटल्यान वचूंक त्या प्रमाणांत तो आमकां ते दिता. दिसपा भायर दिना. तर आमी ताका दिनवासया. ताच्या कोश्टांनी आमकांय तो वांटो ही परी दिता आनी आयज पर्यंत तो संवसाराक सुटका सोडवून दिता आमचे वरवीं. सगळे गोश्टांक आमी ताचे सवे आजीर जावन फुडो कोत्ता.
2 पावण्याचो आमचो पयलो भाग मागण्याचो आमी आतां सोंपयलेलो आसा. आतां दुसरे 2 भाग घेवया. सायबीण माय सारकी आमी चाकरां जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे सुस्कार घेतना आनी कुमार जसो मातयेक आकार दिता तेच भाशेन आमकां तो आमी खेरीत सांदो ताचो जावन आसा त्या प्रमाणे आमकां ताणें घडोवन हाडची. आनी दुसरें म्हणजे हांव आतां जियेना, क्रिस्त म्हजे सवय जियेता, तो म्हजे सवय सगळें करता. हांव नवपैत जाल्लो आसा. हांव ताच्या एकवटान पूर्णपणे ताचो सांदो कसो जियेता आनी हे परी ताच्या जिवितान म्हाका आतां जिवीत आसा. हे दोनूय मनोभव प्रत्येक सुस्कारान घेवया. सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 म्हणून सगळें भायर काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचे सगळें भरोन येता, ताका आमी हाजीर जावया. आतां आमी न्हय जेजू आमचे सगळ्यांची येता ताका लागून ताचे मागण्यांत आमी सगळ्या जाणांक दवरया आनी सगळ्यां पासून मागया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमेन. आमचो पयलो भाग मागण्याचो संपयलेलो आसा, तर आतां आमी थोडो वेळ एक्सरसायज करुया. आमच्या हाताची ताळटींग आसात आनी एक ताव पेटोवया. दुसरे पावटी
आनी तिसरे पावटी आतां आमची बोटां अशीं करुया आनी हे भाशेन ती मातशी पेटोवया धाडावया ती पेरां आसात ती हांगसर मातशी एक्सरसायज जावनी तिसरी एक्सरसायज आमचे हात उक्ते करून बंद करतना ह्यो नाक्षो पळय आसात ते सारके भितर रोमोवया हातांनी आनी भायर सोडया भितर सुस्कार घेवया भायर सोडया 10 पाटी करुया आतां परतून घासया आनी दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया परतून तिसरी पावटी आतां आमचे दोळे बंद करुया आनी टायट करुया सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडया उक्ते करुया परतून टायट करुया दिल सोडया उक्ते करुया तिसरे पावटी बंद करून टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी उक्ते करात आतां व्हडले करात दोळे व्हडले उक्ते करात आनी व्हडले धरूनच बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी व्हडले करात परतून व्हडले धरूनच बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी व्हडले करात परतून व्हडले करून बंद करात टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आतां 10 पाटी उक्ते बंद करुया बंद करतना टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स आनी दिल सोडात 10 पाटी करुया बरें आतां ही एक्सरसायज जाल्ली आसा मोदलें बोट आनी आकोणो हांगसर दोळ्यांचे जाग्यार दवरया आनी मालिश करुया दामात आनी मालिश करात दामात आनी मालिश करात दामात आनी मालिश करात आतां वयलो भाग करात सायडीन वयर सकयल सकयल्या भागाक आतां हे बोट मोडून मोदलें दुसरे दोळे घासया आतां हो कांटो दोळ्यांचो आसा तो क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासया हे परी बरें आतां हो पयलो भाग आमचो जाल्लो आसा आमी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आतां आमचें जिवीत सारूंक लागल्या सदांच हे भाशेन आमी रावया कित्याक हे भाशेन रावत तर आमकां कळटलें की आमी कृपेन बरोवन आमचें जिवीत सारता आमी आपलेपणान सारिना जेजू सगळें सारता आनी हातून आमकां शांती आनंद घोटाय उर्बा आनी आमी केन्नाच भिवचे ना भिरांत आयली रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करतले आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्रपणी ताच्या मोगान लासोन जियेतले आनी ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक दितले कित्याक आमी न्हय ताचो पवित्र आत्मो जेजूक आजीर करून जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत मांडून हाडूंक तो आमकां मदत करतलो आमचीं उतरां आमची कोन्नी आमची चाल अदीक आनी अदीक ताची जावंक लागतली आनी हे परी दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो जातलें आनी ती जेजूशी ओडून येतली आमचेशी ओडून न्हय ना जेजूशी ओडून तर आमी ताका सदांच जेजूशी ओडून घेता आमचे सगळें न्हय तर आतां आमी आमचो त्योर्स घेवया ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर आमी नियाळ करुया पवित्र पुस्तकाचेर आदारून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सत मानतां देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबावलो
आंकवार मारीत हांव जल्मलो 5 प्लेते खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपुदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांब जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक काथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बावाड बोरवासो आनी प्रिती मोग जेजू सगळें खोलावंक आनी जियोंक आमी आतां मागणें करुया आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकूना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताणेन उद्गारून तिणेन म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेले नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपले मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइसेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kupan Maria Service Pochatai Sausramad Sudut Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाची उदाहरण. Muimam Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyak. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojo Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipat Kan Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Sorga Sogli Otmyak Bokun Chudugur Zaslolyang. Panswo Sotosaco Mister. Burgo Jesu Dio Munderant Rauta. Luke 2:40 आणि 3 दिसां उपरांत तो ताका देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रांमध्ये बसून तो आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kupan Maria Service Pochatai Sausramad Sudut Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाची उदाहरण. Muimam Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyak. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojo Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Sorga Sogli Otmyak Bokun Chudugur Zaslolyang. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचे स्नान. मात्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kupan Maria Service Pochatai Sausramad Sudut Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाची उदाहरण. Muimam Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyak. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojo Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Sorga Sogli Otmyak Bokun Chudugur Zaslolyang. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आपुरगुटणी. जुआंव 2:4-6. जेसून तिका म्हणलें, वस्तो रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळश जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kupan Maria Service Pochatai Sausramad Sudut Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाची उदाहरण. Muimam Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyak. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojo Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Sorga Sogli Otmyak Bokun Chudugur Zaslolyang. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची पोरगुटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचे शुभवर्तन अशें पोरगुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kupan Maria Service Pochatai Sausramad Sudut Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाची उदाहरण. Muimam Bapa Kani Puta Kani Poitrotmyak. आदी आतां सदां काल आमेन. O Mojo Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatli Ujantli Word Sorga Sogli Otmyak Bokun Chudugur Zaslolyang. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली.
आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकरून जोड करून जासोल्यांक पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 आनी सुम्या जेजून उणो घेवन देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार तुमचे पासत हांवें तें वारोवचें आसा आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोगून चोड करून जासलोल्यांक 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटोल्या रोगताचे दाट थेंबे वरी जालतोचो घाम आनी मागणें करतत शिश्या चडशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोड करून जासलोल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून जोड करून जासलोल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांटचो मुकुट घालतात माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतोण एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताचे मुखार दिमी मोडून ताका खेणूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या
उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जोआव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नोमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नोमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर उडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. पांच ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरातकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो, ताका विस्वाद पळयात, तो हांगा ना. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नोमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर उडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नोमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर उडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोगून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासेल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झुणझुणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड.
Noman Maria Kupan Maria Service Pocha Tais House, Shamadit Sudan Sudut Jesu. Bagian Maria Devache Maya Bapia Hadiruneti Goratanam Chamana Chadarme. Muima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. Adiatan Sadanka Alamen. O Mojamogache Jesu. Bugosam Kam Chipat Kan, Niwaram Kam Konat Levujantli, Morsurgat Sugleat Myang, Bukun Jorgur Rasrolyang. Choto or Katsu Mister, Mariek Deu Kuriot Mea Soit Sorgar Watta. Judith Terra Otra, Mujiduye, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव व्हडल्या सर्विस्पराचो आशीर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. No man Maria Kurpan Maria service porcha tais house Shamadit Sudan Suput Jesu. Bagian Maria Devache Maya Bapia Hadiruneti Goratanam Chamana Chadarme. Muima Bapak ani Putak ani Poitrot Myang. Adiatan Sadanka Alamen. O Mojamogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konatlia Ujantli Bor Sorgan Sogleot Myang Bokun Jorgur Zaslolyang. Panswo Orkatso Mister. अंकवार मध्ये एक देवान स्वर्ग आणि संसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजुळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड. Noman Maria Kupan Maria service porcha tais house Shamadit Sudan Suput Jesu. Bagian Maria Devache Maya Bapia Hadiruneti Goratanam Chamana Chadarme. Muima Bapa Kani Puta Kani Putrot Myang. Adiatan Sadanka Alamen. O Mojamogache Jesu. Bugosam Kam Chipat Kan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Bor Sorga Sugleot Myang, Bokun Jorgur Zaslolyang. Noman Raniye, Kakrutiche Mai, तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या शरतींनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कणवाडे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग, जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्या मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरीचे बोपय रुळजारचे मिस्तेर आमी नियाळटावन ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळ्ळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुल्लेचेर ताणें दिश्ट घाली. पळय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटा येता. पदवीधरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनळख्यांक कुंच उबारता. मुखेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. पावमाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पावमाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. तुजे भयणीन भावनो, आतां आमी हो दुसरो भाग मागण्याचो जेजू बरोबर चाललेलो आसा आनी सायबीण मायेन आमचे पासत मागलेले आसा. आमी तिचे सारकी जेजूक आमच्या
कुडीत मनात ओतम्यान म्हणजे काळजान येवन जियेता आनी आतां आमी न्हय तो आमचे सोबेन जियेता तर आमी ताका पूर्णपणे सहकार करीत रावया सायबीण मायन केलें ते भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकपणान सादया पूण ताका सहकार करीत रावया आनी परी तो आपल्या बापायचें सुर्गीचें राज आमच्या ह्या संवसारांत आनी जंयसर आमी वावुरता थंयसर तो स्थापन करतलो तर आमी आतां ताका भोजया तर आतां आमचे दोळे ताचे थिरावया आनी सगळे आमचे भितर हा दितले ताका उमटून काडुनी आनी बरें तें अदीक बरें करुनी वायट हा तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरुनी तर आतां आमी हो दुसरो भाग मागणेचो सुरू करया मोगाळा जेजू वाखण न्ही तुका कित्याक आमचें जिवीत आतां तुजें सगळें घडोवन आयलोलें तें आतां तुजे कृपेन बरोवन आमी अदीक खोलायेन बापाची येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें तें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे घडोवन आयिल्लें आसा आनी हाका लागून आमी आमच्या जिवितांत इतलो आनंद आनी शांती भोगता की आतां आमकां आनी कसलेंच दादोसपण ना फकत तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय आनी तुजेंच सगळें म्हजें जिवीत हांव पूर्णपणे सारीत रावतां ह्या वेळार म्हजे दोळे तुजेर लावन तुजीं किरणां दयेची काकुळतीची सोंशणीकायेची हांव पत्करतां आनी भितर तूं जें जाणय जें रुजलेलें आसा पातकाचें पाळां ती तूं उमटून काडून म्हाका तातूंतली तूं स्वतंत्र करीत आसाय आनी हाका लागून आनिकूय म्हाका दादोसकाय भोगता कित्याक म्हजें जिवीत म्हजे वस्तुंगी न्हय तुज्या एकवटान हांव तें आतां जियेतां प्रत्येक सुस्कारान सगळें भायर काडया आनी आतां आमी साश्टांगी पडून आमचे पांय आमचे कपळ ताच्या पांयाचेर लावन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें व्हांवनी आनी बरें आनी वायट आसा तितलें ताचें दवरलें की ना तो आमचें बरेंपण अदीक वाडयतलो आनी ताका एकवटान फुडें आमचें जिवीत सारूंक लागतलें आमी
Cristaच्या ओथ्यो म्हाका पवित्र कर. Cristaचे कुडी म्हजें धारण कर. Cristaच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. Cristaच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका घोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशीं तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वखाणच्या. तुजे सोरशीं तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वखाणच्या. जेजू, तुजी गोठायेन आतां सगल्या संकश्टांक हांव आतां फुडो कोत्तां. कित्याक हांव एकलो न्हय, तुजो सांदो कसो हांव सगल्यांक फुडो कोत्तां. आनी म्हाका सगल्यांची गोठाय आसा, सगल्या सांद्यांची. हे म्हजे सगळे तुवें उगडापे केलां जेजू. तुका दिनवासता हांव आर्गां दितां. आनी सगळे भितर जें आसा तितलें हांव भायर काडटां. म्हज्यो गरजो, म्हज्यो विनंत्यो, म्हजे आटेविटे, म्हजे हुस्के खुंती सगळें भायर काडून तुजे दोत्तां जेजू. तातूंतली तूं म्हाका सुटका दी. आनी तुजें येवजणेपणें तें म्हाका दिवंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय, तें तूंच दी. हें सगळें तुजेरूच आदारलेलें आसा. तूं जाणाय कितें बरें कितें वायट पळय तें, केन्ना कितलें, हें सगळें तुज्या ताब्यांत करता.
इस्रायलच्या देवाक सुर्वेस्पुराक वाखणली, आपली पोरचेक भेट दिली, दोयेन ताणेन सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घोराण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सुर्वेस्पुरान उपजयलो. दुस्मानाच्या चोपकांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो द्वेश दुत्तल्यांच्या हातांतलो सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय ताचे लागीं स्थापलोलो कोरार आयज ओजार आज मनांत हाडलो. अब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सुपुताचो विस्वासीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जेसू, सगलें तूं करीत आसाय आनी तुजो बाप बरें पळय तितलें. आमी फकत उपकारी काळजान सगलें तुजें बरेंपण अणभवता, चाखता आनी तुका वाखाणीत रावता. देवाचे बासावणे मुखार दुबावून अब्रामांक पाटी फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका गोठायेन भरलो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायला तेय शाती पावूंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें एकोण आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच वरवीं न्हय, तें मात आमच्या लागता, तें आमकांय लागता. आमच्या सुम्या जेजूक मेल्ल्यांत पुनर्जीवन केल्या ताचेर आमी भावार्थ दवरता तें आमकांय तशेंच लेखोन येतलें. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो.
लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्याय वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें ताका सांगलें, चोत्राय दवरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात, कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें ताका एक वखद सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे कुय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलें आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हजे ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या, 12 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. पिसो घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिश्या, आयज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलें तें कोणाक? आपणाक ठेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना, ताची गोत ही. वय जेसू, सगळे ठेवे जाका हांव चिटकोन आसा ते म्हजें जिवीत कंट्रोल करतात. हांव तांचो गुलाम जाला. ते म्हजे गुलाम जावंक ना, कित्याक हांव तांकां चिटकोन आसा ती गिरेस्तकाय म्हणून म्हजी. फकत तूंच जेजू गिरेस्तकाय म्हजी. आनी हाका लागून तूं आसलो की म्हाका सगळें तूं दिताय त्या प्रमाणांत. हो गूट तुवें म्हाका उगडापो केलोय आनी उगडापो करून त्या प्रमाणे जिवंकूय तूं आतां म्हाका तयार करताय. प्रत्येक सुस्कारांत तूंच जावन आसाय म्हजो ठेवो. तुकाच एकवटोन म्हजें जिवीत सारलें की म्हाका सगळें मेळ्ळें. कितें म्हणून जाय म्हज्या आत्म्याक, म्हज्या जिवाक? तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय.
जेजू तुज्या एकवटान आसलेल्या जाणो की नकळत